A14. मोशा उघडा साकोरा येशूची आज्ञा मानो पावाळत्यानो फुडे सोरा निस्बेटूक मोनी तोल करू पावाळत्यानो फुडे सोरा निस्बेटूक मोनी तोल करू Yagnik sevok pitor sorta Eukardiu yagayon koru Misa piting hajir sayan Lan horpat kachiguk koru Misa piting hajir sayan Lan hormat kachiguk koru Emocha ugra sakura Ni Jezuci आज्ञा मानो पावाळत्यानो फुडे सोरान निस्बेटूक मोनी तोल करू पावाळत्यानो फुडे सोरान निस्बेटूक मोनी तोल करू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आमी तुमच्या आज्ञासोवे आसू. बोगाळ बावडीनो आयज पवित्र सभा वडा दोबाच्यान जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक परब समोरुमता. ही परब म्हणल्यार मिसाचे भेटेची परब, सांती साक्रामेंताची परब. मिसाचे भेटेन जेजू आपलेंच मास रगत आमकां दिता, आमच्या ओतम्याची बूक मारता. आमी विचार करुया कशे भाशेन आमी मिसान वांटो घेता, आमी कुरपेन वांटो घेता, मिसाचो फळ आमी काडटा, जो संदेश आमकां मेळटा आमी आमच्या जिवितान पाळटा. दर दिसाक आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमचें जिवीत बदलुया. हो संदेश आमच्या जिवितान आपणावूंक आमी नवी मनशां जावूंक जेजूक परगटूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जायते पावटी आमी मिसाचे भेटेक म्हत्व दिवंक ना. आमी येवन जायते पावटी न्हिदल्या, जो संदेश आमकां मेळटा तो आमी बरे भाशेन पाडूंक ना. आमी पातकान जेजू काळजान घेतला. ह्या सगळ्या पातकांचो उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Somia kaglutko, Somia kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, Somia kaglutko, Somia kaglutko. Mój ma Deva kushoni, ani shanti torya monacha mursha sansari. Sorve spora deva, sorgi charaya, sorpod veda deva baba. Ami tuka vakanta, ami tuci स्तुति करता, আমি तुका नमस्कार करता, আমি तुका महिमा दिता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिवासा. सोम्या एकल्यान सोडीत पुता, Jesus Christa, Somia Deva Devaचे शेळी, बाबाच्या पुता. तू संसाराची पाप काठाय, आमची काकलूत कर. तू संसाराचे पाप काठाय, आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्यान पोचलाय, आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाची मोहिमे, Jesus Christa. Eklos tu povit, eklos tu somi, eklos tu govordo. Amen. Pratuja. मी सांबेटयता नेझलीन रॉड्रिगीस ताचे इथे सांबसोत. देवान ताका बरी भलायकी दिवूं, ताचे शुभ आशिर्वाद घाल म्हण आमी सांत मागुया. तेच बरी आमची खासगी मागणी जे कितें आमी मागूंक आयल्या आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या ओशापूल संस्कारान तुझ्या कुश्टा मरणाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. तुजे कुडी रोगताच्या भोव पवित्र गुटान भोगतीन मान दिवन आनी सोडवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तूं देवा बापा सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरची कोडे उलोवन मोजेसान म्हणले, तुमी खालतिकाय भोगूंक, तुमची परीक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्पुरा तुमच्या देवान कशी भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात.
ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना थिवून तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेखून नकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय, तो सर्वेस्पुराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्पुरा तुमच्या देवाक विसरूं नाका. उज्याच्या सोरपांनी आनी विस्वांनी पडलोल्या ह्या विस्तारीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरोंटल्या जाग्यार गोट निबोर खोडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यान ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेखून नकळो आसले. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या तारवट्यांचे आडामे घोट केल्यात आनी तुजी भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदोय केल्यान. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या स्वावस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुटसुडीत ताचो सोप परगोट जाता. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. बागयोन पावलून कोरींतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणानो, आमी आशिर्वाद घालतांव ते आशिर्वादाचे पियोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोतानोय आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताच्या कुडी लागीं आमचो संबंद कोतानोय. एकूच उंडो देखून आमी जोरी जायती जोना तोरी एकूच कूड जाताव. कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेताव. सर्वेस्पराचें उतर. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia. 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 जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो.
por तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं Joava por Moreșu Vortoman Moima tuka sumia जेजून उरपोनशीक मुळे हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जीव उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळशाक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली आरे हो आनीक आमकां आपले मास खावूंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मास केले बगर आनी ताचें रगत पियेले शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पियोन म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता जसो जिवे बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो ताणें हें काफारनामांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें सोमियाचे शिवर्तमान Wakani tuka Krista मोगाळ बाबडीनो जेन्ना आमची कुडीक भूक लागता तेन्ना आमी जेवण जेवता जेन्ना आमकां तान लागता तेन्ना आमी उदक पियेता कारण जेवण आनी उदक आमची कुडीक घोटाय दिता आमची भूक मारता तेच भाशेन जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना जेजू आमच्या आत्म्याची भूक मारता आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाशीक परब समोरुमता आमी तिका मिसाचे भेटेची व साती साक्रामेंताची परब म्हणटा आमी दर दिसाक मिसान वांटो घेता आनी जायतीं जाणां अशें म्हणटात जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता आमचो दीस बरो वेता आमच्या जिवितांत सूख शांती मेळटा जेन्ना आमकां मीस चुकता तेन्ना जिवितांत कितें तरी उणेपण भोगता जेन्ना कोवीड ही पिडा आयली जेन्ना आमकां मीस बंद जालें आनी जायतीं जाणां मिसाचे भेटेक आशेतालीं आनी आमी टीव्हीर मीस पळोवन आमी जेजूक एके भाशेन आमच्या काळजांत घेतालीं बोगाळ बाबडीनो आमी मिसान वांटो घेता खरी पूण आमी आमकांच विचार करुया कशे भाशेन आमी मिसान वांटो घेता आमी पातकान येता वा आमी कुरपेन येता आर वी इन स्टेट ऑफ ग्रेस वा आर वी इन स्टेट ऑफ सीन मिसान वांटो घेता तेन्ना आमी पातकान आसून आमी आमचें जिवीत बदलूंक प्रयत्न करता गाय आमी सेरमांव सारको आयकता वा आमचें मन आनीक खंयसर घुंवता आमकां दुसरी फोर्स करतात म्हूण आमी मिसा घेता वा आमी आमकां जाय म्हूण आप कशेन मिसा घेता
मिसान येवन आमी न्हिदता काय, मिसान येवन आमी भायर रावता वा इगोर्जेन भितर रावता, जो आमकां संदेश मेळटा तो आमी आमच्या जिवितान पाळटा काय. मोगाळ बाबडीनो, आमकां दर दिसाक मिसाची भेट मेळटा, पूण मिसावाच्या गांवांनी तांकां म्हयन्यान एक फावटी 2 म्हयन्यांनी एक फावटी तांकां मिसाची भेट मेळटा. आनी हो लोक मिसाचे भेटेक आशेता. आमकां हांगासर सगळे सोंपेपणां आसात, सगल्यो संद्यो आमकां मेळटात, पूण आमी ताचो फायदो घेता काय. जेन ह्या चेडवाच्या खंय शामाय शापायचे काजाराची खंय 50 वर्सां समोर उमताली. सकाळच्या वेळार खंय मिसाची भेट जाली आनी दनपारच्या वेळार खंय तांच्या कुटुंबान फुगसांव आसले. आनी जेन्ना खंय फुगसांव चालू आसले, शामाय आनी शापाय आपलो एक आदलो आल्बम काडून ताचेर खंय फोटो पळयताली. एका फोटवार खंय शापाय पिडेन पडलेलो आनी शामाय ताची केअर घेताली. एका फोटवार दोगूय रांदताली, एका फोटवार दोगूय खंय गार्डनांत वावर करताली. आनी हे भाशेन हे फोटो पळोवन ती आपली आदले यादी काडटाली. मिसाची भेट म्हणल्यार एक याद जे कितें कालवार पर्वतार घडलें ताचे. कालवार पर्वतार कितें घडलें काय, जेजूनच आपलेंच बलिदान केलें. पयली सुवातेर ही मिसाची भेट म्हणल्यार जेजूच्या मोगाची भेट. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स लव. हे भेटेन जेजू आपलेंच मांस रगत आमचे सोडवणे पासत दिता. दुसरे सुवातेर मिसाची भेट म्हणल्यार एक बोगसण्याची भेट. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स फॉरगिवनेस. कुर्साचे भेटेन रावन जेजू आपल्या दुस्मानाक बक्षिता. आनी तिसरे सुवातेर मिसाची भेट म्हणल्यार एक कुटुंबीक समोरमणी. आमी सगळीं एका मनान आनी एका काळजान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. आनी आयचो आमकां विशय म्हणटा, जे भाशेन आमी जेजूक शेवता तेच भाशेन आमी जेवण माणसुकेन जेवंक जाय. आमी आमकांच विचार करुया, आमी जेवणाचो इबाड करता काय. जेन्ना आमी जेवण घेता आमी जाय तें भरून घेता काय आनी उपरांत इबाड करता काय. जाय त्या लोकांक, जाय त्या भुरग्यांक जेवण काण मेळना. आनी आमचे द वर्क्स ऑफ मर्सी काकुतीचे आमकां काकूत सांगता की भुकेल्ल्यांक जेवण दी. दोयाळ करून आमकां सांगता. आमी करता काय, आमी आमकांच म्हणून करून दुसऱ्यांक दिता काय. आमी जायते फावटी मादर तेरेसाच्या जिवितान घडलेली ही घडणी सांगल्या. एका दिसाक ती खंय दनपारच्या वेळार जेवण जेवताली आनी खंय एक हिंदू मनीस येता आनी तिका सांगता की थंयसर एक मुस्लीम फामील आसा, तातूंत 8 भुरगीं आसात. 2 दीस जाले ही फामील भुकेन आसा आनी मादर तेरेसा थोडें जेवण घेता खंय आनी तांकां दिवंक वेता. आनी वचून तांची आवय लागीं हें जेवण दिता. आनी आवय कितें करता काय, जेवणाचे खंय 2 अर्दां करता, 2 हाफ करता, आपल्या घरा फाटल्यान वेता आनी रोखडीच पोत्तून येता. आनी मादर तेरेसा तिका विचारता, तूं हें जेवण घेवन खंय गेल्ली. आनी ती म्हणटा, आमचेच भशेन फाटल्यान आनीक फामील आसा, ती भुकेन आसात. हें पळोवन मादर तेरेसाक अजाप दिसता. मादर तेरेसा जायती फावटी म्हणटाली, गिव टील इट पिंचीस यू. तुका चिमटो एसोर तूं दुसऱ्यांक दी, बट डोंट गिव युअर लेफ्ट ओवर्स. जें कितें तुका नाका तें दुसऱ्याक दिना खाय. तुकाच उणें करून दुसऱ्याक दी. मोगाळ बाबडीनो, मिसाचे भेटेन जेजू आमकां दिता, आमी दुसऱ्यांक दिवया. आयच्या पयले वचपान जे कितें इस्रायल पोरजेच्या जिवितान घडलें ताची खबर आमकां सांगता. 40 वर्सां इस्रायल पोरजो ओरोयांत घुंवताली आनी आतां ती बसायल्ल्या देशान पावपाची आसात. आनी मोजेस तांकां उगडास करता, तुमच्या पुर्वजांक देवान माना दिलें आनी माना खावून ती मरून गेली.
पूण आतां जो देव तुमकां दिता तो उडो खावून तुमी कधीच मुरची ना. तेगे भाशेन देवान जी बरेपणां केल्ली ताचो तो उगडास करता. आनी हेच आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तांकां सासणीक जिवीत मेळटा, ती कधीच मरची नात. आनी हेंच आमकां मिसाचे भेटेन मेळटा. जेजू म्हणटालो, हांव जिविताचो उडो. मिसाची भेट आमच्या आत्म्याची भूक मारता. मिसाची भेट आमच्या जिविताक संस्कार दिता. मिसाची भेट आमच्या जिविताक शांती हाडटा. वगाड बावडीनो, जायी ती सातां भोगता मिसाचे भेटेक पयलो मान दितात. ते म्हणटात, मिसाचे भेटेन आपले जिवीत बदललें. मिसाची भेट आमच्या जिविताची तेंगशी. इट्स अ क्लायमॅक्स ऑफ आवर लायफ, सोर्स एंड समीट ऑफ आवर लायफ. वगाड बाबडीनो, आयच्या दुसऱ्या वचपान मागीर पावलू कोरिंतकारान बरोवन तांकां उगडास करता. ती मिसाची भेट करपाक एकठांय जाताली, पूण तांचे मदें दुस्मानकायो आसल्यो, तांचे मदें भेदभाव आसलो. ते एकामेकाक लेखिनासली आनी तो तांकां उगडास करता. जेन्ना तुमी उडो खातात आनी सोरो पियेतात, तांकां जेजूच्या मासा रोगताचो उगडास करता, जो मोग जेजून आमचे सवे दाखयलो. तर मोगाळ बाबडीनो, आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमचे काळीज मेळ्ळेनूय, पूण आमचे काळीज कुरपेन दवरुया. लेट अस बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस. जो तर मेळ्ळें आसा, बरें कुमसार करून जेजूक आमच्या काळजान घेवया. दर दिसाक मिसाचे भेटेन येवपाक प्रयत्न करुया. जो तर तुमकां दर दिसाक येवंक जायनात, आयताराची केन्नाच मीस चुकय नाकात. आयताराची मिसाक येवया. जो आमकां संदेश मेळटा तो आमी आमच्या जिवितांत जिवया. मिसाच्या शेवटाक आमी अशें म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. वचात, तुमच्या जिवितान हे मीस जेयात आनी परतून येयात. तुमचें जिवीत बदलात. तुमच्या उतरां कुन्यांतल्यान हो संदेश परगट करात. तर हेंच करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुबिया. To powitat miało mi góry samolo, a kłamie tansolo. Pospilar kaltani kososle, taka Kusasolo, to miała takami kipilo. to mellemo de Deolo, se sacrantlo ci volsalo, sorgat sorlo, sor podvida deva pacha usivian busla, tuita jivian mellenci monsubi koruketalo, sotmanta povitatmia, katolik povitsobe, boktan soektar, patkace boksode, कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गोरसो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाची भेट भोक्तीपणी आनी भावार्थान संबरोवंक आनी पवित्र मिसाची शिकवण खोलायेन आपले पोरचे खुर्बेन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या देशाचो राजकारभार चलयतल्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव
आनी वेगळोचार पयस करून समाजान नीत शांती आनी एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमा सोमेस्तांनी जेजूची कूड आनी रगत मानान शेवूंक आनी आमचे कुडीची भलायकी शुभ तरेन सांबाळूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या मिसा बलिदानान नेझलिन रॉड्रिगीस हिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां तर भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन तिका आशिर्वादान बोर आनी कुडी आत्म्यांची भलायकी तिका फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोगाड बापा दुयेनी आमची मागणी ऐकून घे. मिसाची भेटेन वांटो घेवन तुशी कूड रगत शेवून जो संदेश आमकां मेळटा तो आमच्या जिवितान पाडूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तोयारे वेळार आमी गायन घेवया C17 पेज 35 C17. Koła konio bari kolkio undian sata jiva poso. Moja baba boini wangla Jesu bitu jivit moje misa beter zata moncha. Jiva undo poson kore monchang soru. Jivit soru koshin baba Jesus ove bogdal tuka jivit moje monshang soru jivit soru koshin baba Jesus ove bogdal tuka jivit moje. Dziwak narok nasła posłystamo. Kasi łódka tymia wori galur misu dziwit moje. Jezu karoj lola rokta. Zata rokot sorbonecze. Munchang soru, dziwit soru. Koshin Baba Jesus ove bogdal tuka jivit moje monshang soru jivit soru. Koshin Baba Jesus ove bogdal tuka jivit moje monshang soru jivit soru. Koshin Baba Jesus ove bogdal tuka jivit moje monshang soru jivit soru. Koshin Baba
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या आनी आखे पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा, आमी कुणे रुपान भेटयता त्या दाना वरवीं तुजे पवित्र सवेक एकवट आनी शांती फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आपल्या सोबे आसू. तुमची काळजा उबारा. आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो करो यादनीक सदांकाल भेटोवचो ह्यो योद्न नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयल्लें ताचें रगत पिवन आमी नितळ जाता. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासणां आनी पदव्यां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor Deus. Sorgani sonsar vola, tuja vojvova, Osana u sorgi, sorvespora ce nami, je tato subagi. Osana, Osana, Osana u sorgi. सर्वेस्परा, करोस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेदू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कुश मरण ससूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavarta so good. Somia, ami urokata, ani kasit levieta, title pauti tu porodeson, tuce moron porgota. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी चळवळींची खास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बाप्पा सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बाप्पा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणांचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोत्री आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेली संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी सोबिया ते म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church.
If any non-Catholics are present, a person of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या कालसान शोंक वतना गायन घेवया D30 पेज 63 D30. Masu gorekan, zakun poliyat korsan, kazak tumcha laglatan, baguyat mocharokan, amchi kali sotrekta, Jesu tu kaureda. Jiwa poloi tasa, tuka geun koshizata, amche kali sotrekta, Jesu tuka oreda, tu jiwa poloi tasa, tuka geun koshizata. Dokon moji maskata, rokot moji pieta, domoji soverauta, auita jasagata, amchi kali sotrekta, Jesu tu kaureta.
कोची जाता आमचे खाली सोत्रता जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयता तुका घेऊन कोची जाता प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या ओमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या वरवीं तुझ्या जैवीक जिविताचो अनुभव आदी फुडें तूं आमकां दिताय. सासनाक ताचो संपूर्ण फळ बगूंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागताव. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. बसूया. आयज जेजूच्या बो पवित्र कुडी रोगताची दोबाशीक परब मिसाचो वेळ हे बरी. आतां दुसरें मीस 7 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान उपरांत 8:30 वाजता जेजूच्या बो पवित्र कुडी रोगताची परबेची केरीत मीस आनी उपरांत पुरसा वाजतले. उपरांत त्रेजेनाचे मीस 11 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. जुनाचे 11वेर ब्रेस्तार त्या दिसाक सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमी बागयोंत आंतोनीची इमाज सिओलचे आख्खे फिरगोशेन भोंवडायतल्या. कुयच्यान वेतेली हाची बारीकसाण आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटल्या. जुनाचे 13वेर सोनवार सकाळी आनी सांजे 4:30 वाजता सदांचे पोरी त्रेजेनाची मिसा उपरांत सांजे 6 वाजता वेस आसतले. इंग्लिशींतल्यान मीस आसचे ना. जुनाचे 14वेर बागयोंत आंतोनीची परब. पुर्बे दिसाक मिसा हे बरी सकाळी 5:30 वाजता. दुसरे मीस 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचे ना. पुर्बे समयार आमच्या कॉन्फ्रारिया वांगड्यांनी फ्रेंडली फुटबॉल मॅच ऑर्गनायज केल्या. नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस साऊथ गोवा वेटरन्स हांचे मदें ही फुटबॉल मॅच जातली आमच्या इगोर्जेच्या ग्रावंडार सांजे 4:30 वाजता. सगल्यांक आमंत्रण आसा. उपरांत सांजे 7:30 वरांचेर तियात्र आसतलो. मोग जायना जाणटो बरोयनार आनी डायरेक्टर पिटर ओशन हो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार. जुनाचे 11वेर तावन इगोर्जेच्या आदारार तियात्राच्यो टिकेटी विक्रेक आसतल्यो. तशेंच जुनाचे 15वेर सोमार आमच्या सिओलकारांचो तियात्र आसतलो जाचें नांव उतरां आनी कोरन्यो सांजेच्या 7:30 वाजता. कांय दिसां आदीं हो घातलेलो पूण पावस झडलो म्हूण तो कॅन्सील केल्लो. आतां सोमाराक आसतलो हो तियात्र. आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार हो तियात्र फुकट पळोवंक मेळटलो. तुमी सगल्यांनी येवचें. आमचे फिरगोचेन दोतोन सुरू जातली जुनाचे 21वेर जी भुरगीं ह्या वर्साक इस्कॉलान पयल्या वर्गान एडमिशन केलां ताणें दोतोनीच्या पयल्या जम्यान भितर सरूं येता. न्यू एडमिशन करता ताणें आमच्या ऑफिसान तावन एडमिशन फॉर्म्स व्हरून जुनाचे 16वेर पर्यान हाडून दिवची. गेल्ले आयताराचे दिसाक कलेक्शन उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागणे भाग्यवंत आंतोन तुझ्या नावान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे ओसोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तामनासतना विनोदी कर आमेन आम्ही गायन घेऊया 243 U25 243